थळात बडी पडल्या पुराय गोंयभर घुमशे कटार घुमफो नात कांतार घडटा। गोंयभर होळयेची वेगवेगळी परंपरा आसा। शिगम्याक सुरवात जाता ती होळयेन। कांय कडेन होळी हाडून ती घालतात जाल्यार कांय कडेन होळी लासतात। पळयात पुराय बातमी। शिगमो हो गोंयकारांचो उमेदीचो उत्सव। गोंयच्या कांय वाठारांनी होळये आदींच शिगमो मनयतात, पूण शिगमो सुरू जाता तो होळये उपरांतूच। सत्तरीचो शिगमोय असोच आगळो वेगळो। कोपारडे, मासोर्डे आनी सत्तरीच्या कांय वाठारांत आयतारा राती होळी हाडून घातली। पळयात। मोरजे पारंपरिक पद्धतीन होळी घातल्या उपरांत लोकांनी ढोल आनी ताशांच्या तालार असो घोस्त काढलो। शहरान होळी हाडून घालपाचो प्रकार ना। कांय कडेन होळी लासतात जाल्यार कांय कडेन ती घालतात। म्हापशेकारांनी आयतारा होळयेची परब मनयली। पळयात। जी पारंपरीक होळी हांगा सगळ्यांच्या हितून जाता। सगळ्यांनी ते आमच्या हांगा वांटकार म्हणटात आनी तेवटेन पेटतात। दोन होळयो ह्यो म्हापशान जाता आनी तो उत्सव आयज सगळ्यांनी हातभार लावन सगळ्यांनी जे लाकडां बी हें करून दिल्या तेंचें हांव अभिनंदन करता। आनी हे होळयेक आयज जे कितें आमचे जे विचार एक वायट विचार कितें आहा ते आयज होळयेन हें जावन वचपाचें आनी फाल्यांच्यान बरे विचार घेवन सगळ्यांची बरें जावन एक बऱ्यान समृद्धी हें जी मागोया। आनी परत एकदां सगळ्यांक होळयेच्यो शुभेच्छा दिता आनी म्हाजे दोन की आज होळी आसा आमची, आज पौर्णिमा जी दर वर्ष पद्धती प्रमाणे वाडकार लोक ह्या ठिकाणी येवन होळी अग्नीक प्रज्वलित करता आणि सगळे म्हापशेकार ह्या होळयेक सगळे सहभागी जातात। आणि ह्या होळये कडेन आमी एक मागणी करतात की सगळ्यांक सुख समृद्धी जेंची जेंची जी स्वप्नां आसा ती सगळी साकार जावची आणि सगळ्यांक उत्तम अशें सगळे म्हापसा शहरान सगळे कार्य व्यवस्थित जावचे त्या खातीर आमची ग्रामदैवत शांतादुर्गा, आमचे राष्ट्रोळी देव बोडगेश्वर यांचे सगळ्यांचे नमन या ठिकाणी केले वयता। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।